वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा फ्रायडे आणि ऑलमोस्ट आय थिंक 11 अशी कितें तरी जे आसा पण ते जावपाक येयला टायम सकाळचो. आणि हा आयचो व्हिडिओ आतां स्टार्ट करता. आणि तुम्ही हांगा जर बॅकग्रावंडान पळोवपाक शकता कपड्याचो स्टँड. हेजे वयल्यान आतां तुमी अदमास लायात कित्याक लागून कपडे हांगा आसा ते. ओके, सो आमच्या हांगासर न्ही कालच्यान कंटिन्यू पावस आसा पळय न्हू तो स्टार्ट जाल्लो आसा. हो पळयात, म्हणल्यार काल आसा ब्रेस्तार 4 तारीख काल, आनी कालच्यान हांगासर पावस आसा पळय तो कंटिन्यू असो पडपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. आनी काल न्ही पयर रातचो 12 सुमार अशी स्टार्ट जाल्लो पावस. काल बी मातसो करून असो करून थांबलो मदीं, एक असो 11 बी असो मातशें वत अशें येयल्लें, मागीर परत पावस पडपाक लागलो. अशें करून हे पावसाचो सिजन कसो आसता, वत पावस तसो. पण काल अशें वत नाच. आयज तरी मातसो भायर तुमी पळोवपाक शकता उजवाड जाला, दाखयता मागीर तुमकां सारकोच. बट काल बीन सामकें काळोख करून आशिल्लो, जसो सांजच्या टायमार बी कशें जाता पळय अशें 7 संक कसो अशें झिळमिळ अशें जाता पळय, काल दीसभर असोच आशिल्लो वेदर जो आसा पळय तो. आनी तुमकां सांगता इतलें बरें दिसता जाणा, कित्याक की जे स्वेटींग गरमी आनी तें इरिटेशन जें आशिल्लें पळय न्हू तें मातशें आतां कालच्यान परच्यान खंय कमी जालां. ओके, अशें ना की गरमी जायना अशी ना, लायट अशी गॅसा कडेन कितें काम बीम केलें म्हणटकीच आतां नॉर्मली अशी गरमी जायना, फॅन जायच अशें ना. सो बाय बी आतां बरें मस्त न्हिदता फॅनाचेर, नाजाल्यार पयलीं ते लायट बी गेले न्ही फॅनाचेर न्हिदना आशिल्लें अशें करून ह्या टायमार बी. आतां न्हिदता फॅनाचेर, कांय अशें प्रॉब्लम ना, टेंशन ना. ओके, सो बरें जालें, पावसाक स्टार्ट जाल्लो आसा. आतां बरें दिसता हां, तेंवूय बीन आसा की आतां स्टार्टिंगच न्ही पावस म्हणून बरें दिसता. आनी थोड्या दिसान मागीर कपडे सुकना, हे ते राटावळ मागीर बेजार येवपाक लागता, केन्ना हो पावस सोंपता अशें जातलें. तें आसतात न्ही, जेन्ना आमी कसलेय गोश्टीक एक सामकें आतुरतेन वेट करता पळय तेन्ना स्टार्टींग ती बरी दिसता, आनी मागीर तीच गोश्ट परत डेली मेळपाक लागली की ताका किंमत उरना. तशेंच पावस बी तसोच जातलो आनी थोड्या दिसान. सो कालचे कपडे आतां हांगासरच आसा, सुकूच ना कपडे जे आसा ते आतां सुकपा बी ना. पयलीं कितें भायर वताक घालना अशेंच हांगा स्टँड सुद्दां दवरलेले न्ही जाल्यार सुकताले. आतां तें ऑप्शन ना, कपड्याचेच प्रॉब्लम आतां. आनी हरशीं आमच्या स्टँडार कपडे जाताले ओके, सुकताले कशें बशें. आतां बाय बीन आसा न्ही बाबू, सो आतां न्ही बाय बीन आसा न्ही, सो ताका लागून मातसो प्रॉब्लम, कित्याक की बायेचे कपडे भरपूर जातले न्ही आतां. सो हाका म्हटलेलें आमी की आनी एक स्टँड जो आसा पळय असलोच कपड्यांचो ऑर्डर करया अशें. म्हणटा आडवो आसता पळय तेजेर न्ही जागो खूब लागता, सो आमकां हांगासर दवरुपाक प्रॉब्लम जातलो न्ही, ताका लागून असो म्हणलेलो असोच उबोच एक स्टँड जो आसा पळय ना तो घेवया अशें म्हणून. पळोवया, हो म्हणटालो पावस येवनी कशें कितें जाता तो पळोवया आनी मागीर घेवया अशें म्हणून. सो पळोवया कशें कितें तें. पोरूच्या भशेन जर कंटिन्यू लागलें जाल्यार मागीर प्रॉब्लम तो. तर टायम जसो म्हणजे आतां 11 सुमार जावपाक येयली, 11 जाली दिसता, 11 जाली. आनीक भितर आमचें रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. हां पळय हांगासर पसारो कसो पडला तो, बाय न्हिदला आजून उठूना, आनी हेका हांगासर लायला कामाक. अशें सद्दां रेडी जेवण कशें मेळटलें म्हणून म्हटलें काम कर म्हणून आयज. सो लसूण सोलपाक दिलें ताका. पुरो दिसता आनी सोलनाका, तितलीच सोल. पावतली ती बरी पावतली, ही तितलीच पुरो. मागीर हे कसोच घालून दिता तुका, असोच कांदोच एक घालता आनी दिता. एक असो सुटलेलो आसा पळय न्हू असो करून तो एक दवर भायर. हांवें ती लास्ट टायम संडेसून हें हाडलेली पळय लसूण, बरी आसा अजून बसून रे. फंगस बी कांयच येवना, बरी फ्रेश आशिल्ली तेंगेली ती. पळय हांगासर आतां लसूण पयलें न्ही तुमकां अदमास येयलो आसतलें आमगेर आयज जेवणाक कितें तें. पावस बी पडपाक स्टार्ट जालो, गरमेक खावून आशिल्लें. लास्ट टायम बिरयानी केल्ली न्ही एकदां मदीं. हय, सो म्हटलें आयज चिकन करया म्हणून, कित्याक की पावस पडपाक स्टार्ट जालो न्ही कालच्यान. काल थर्सडे आशिल्लो, काल करपाक शकना, आयज केलें. आनी आमी आतां सगळीं रिकवर बी जाता न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल करया अशें म्हणून. आतां बायक ना चिकन. हें पळय आतां हांगासर हेका लसूण सोल म्हटलें. आनी हो चिकन हाडपाक गेल्लो न्ही, आमच्या हांगासर केळी आशिल्ली गांवठी. तन्नी आहा मरे ती 60 रुपया डझन खंय केळी. दीक वत्ता तेंचो.
त्यात बरी मोठी बीन आसा डझन ते 60 रुपयाने आनी बायक लागून हाडला. बायक केळी खायना, ताका आवडना केळी, म्हणून हाडल्या हाणें. पळोवया ही खाता जाल्यार. आंबट आसपाना मरे ती? आंबट कशी थोडी आंबट आसता आनी बियो बीन आसूं जायना. सो हे पळयात हांगासर आमगेर चिकन मेतो बी कांय वाटूना, कित्याक की पांय न्हिदला न्ही भितर, ताका लागून सोय बी कांतून दवरल्या. हांगासर चिकनाक मेतो लावपाक जाय, जस्ट मीठ हळद मिरसांगे पिठो लावन दवरला. आनी हे हांगासर 4च पीस जे आसा पळय ते काडल्या. पळोवया कितें करपाचें तें, नाजाल्यार तितूनच घालून शिजयतलें. सद्याक काडून दवरल्या. कबाब हे करपाक, कबाब काय कितें रे तें तुवें पयर हाडलेलें तें? चिकन टिक्का तसलें गॅसीर चिकन टिक्का तसलें जाता तें हें दवरुपा आनी करपाचें. आमचे कडेन आसा न्ही, ना म्हणून कितें आसा बाबा. सो हांव आयज करता चिकन शागोती. आनीक चिकनाचे थोडेशे पीस जे आसा पळय ते काडून दवरल्या. पळोवया बेश्टे कितें तरी फ्राय बीन करतलें, नाजाल्यार मनाक येयलें जाल्यार, नाजाल्यार पळोवया हें जाता म्हणल्यार जर मायंड चेंज जाली न्ही जाल्यार तितूनच घालून हें करता, मिक्स करता परत. ओके, सो चलो तर हांव आतां भितर भायर न्हिदला आसतनाच कितें काम जें आसा पळय तें करपाचें, नाजाल्यार मागीर कांय कामां जायना. तें उठ्ठगीर मागीर ताच्या फाटल्यानूच उरता. मिक्सर लावूंक मेळना इतलेंच भायर न्हिदलें आसता तेन्ना. आनी भायर इतलो काळोख जाला ना, 11 जाल्यार स्टील भायर इतलो काळोख. घरांत सगळ्यो लायटी ज्यो आसा पळय त्यो पेटोवपाक पडटा, नाजाल्यार न्ही सगळो काळोख काळोख जाता घरांक बी. फाटलें दार बंद कर. हां वता हांव आतां. ताका म्हटलें वयता बायेच्या फुड्यान. जालो तेजो हरशीं म्हणून उठपाचो टायम. उठ्ठलें तें आतां, ताका मागीर न्हाणोवपाक जाय, मागीर तेज्याच फाटल्यान उरता ताका पोटाक घाल हें कर तें कर म्हटल्यार. म्हणून म्हटलें चला आतां तें न्हिदलें आसतनाच करुया अशें. उदोन न्हिदलेलें उठ्ठलें आतां. ओके, पळयात कितलो काळोख तो भितर. दाखयता तुमकां भायलो वेदर. भायर पळयात वेदर जो आसा पळय ना तसो आसा. वयर बी सगळो काळोख काळोख जाला आनी अशें करून. आनी हो पळयात हांगासर बारीक पावस आसा पळय तो पडटा. पडत आसा, पोरूं बीन अशेंच जाल्लें. कंटिन्यू पावस आसा पण पडटालो म्हयनोभर सुमार. अशेंच आसलेलें, वत ना कांय ना, घप्प जावन सारकें. लास्ट टायम तेन्ना प्रेग्नन्सी टायमार बेजार येतालो म्हाका सामको पळोवपाकच भायर. आनी आतां पळया भायर अशें आसा. सो फकत प्रॉब्लम कपड्याचो आनी कांय ना बाकीचें अशें. आतां न्ही आमच्या हांगासर आंगणाक बीन शेळो जातलो, भायर आनी वचपाचें ना. मागीर ते ब्लीच पावडर हें तें घालून धुवपाचें घासपाचें तें काम आसतलें. तेवूय बी म्हणून मातशें वत येयलें जाल्यार करपाक मेळटा. असो पावस पडत रावलो जाल्यार कांय करूं मेळना मागीर. ओके, सो चलो वता हांव भितर. आनी आईची कामां जी कितें आसा पळय न्हू ती करून घेता. मागीर बायेक न्हाणू हो न्हाता हा न्हाता मागीर टायम जाता. सद्दां टायम जाता आमकां जेवपाक. जेवण बेगीन जालें सुद्दां न्ही जाल्यार बी आमकां टायम हो जाताच. ओके, बाय उठलें रे, उठलें बाय. हांव तेजे कडेन उलयता. सो चलो मिक्सर लावपाक बऱ्याक पडला आनी मिक्सर बी लावन घेता आनी मेळटा तुमकां सगळें करता न्ही. आनी चिकन शागोतीची रेसिपी जी आसा पळय, कितलो काळोख पळया घरांत. चिकन शागोतीची रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी हांवें म्हाज्या चॅनलाचेर शेअर केल्ली आसा. सो ताका लागून हांव आनी परत दाखयना. जर तुमकां कोणाक जाय न्ही लिंक जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा, हांव तुमकां लिंक दितां. आनीक शागोती जी आसा न्ही ती एक्चुली बटाट बी घालून बरी जाता. ताका प्रॉपर शागोती म्हणटा, बट हांव मी बटाट बी घालना चिकनाक. ओके, सो आसा म्हाज्या चॅनलाचेर. सो तुमी जाय जाल्यार चॅकआउट करात. आनी हांव आतां करून घेता सगळें आनी मेळटा मागीर थोड्या वेळान. हांव पळयता हांगासर टायम 1 जावपाक येयलें आनी हें पळयात हें हांगासर सगळो आमचो पसारो. कितें कितें रे, कितें घेवन खेळटा? आतां इतली सगळी खेळणी आसा सगळें आसा जाल्यार बीन ताका न्ही खेळपाक कितें आवडटा खबर आहा? ही प्लास्टीक. नेक्स्ट हें पळय हें हांगासर मेडिसिनाचे बॉक्स दाखयता तुमकां. हें पळय हो हांगासर किचनांतलो स्पून, मागीर हे डायपराची बॅग, ही बॉटल, असलेच जे आसा पळय ते घेवन खेळटा. हे टिफीन बॉक्स हें म्हणटा तें ओके. ही सगळी अशी खेळणी हा. भायर सॉफ्ट टॉयज आसा ते नाका ताका, हे जाय सगळें न्ही रे. आतां पळय ते तोंडाक घालतात ते खायनात, खावपाचें न्ही ते, कपडे चेंज करपाचे ते. पळय 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 पळय
सगळे तोंडाक आणि माथ्या वयल्यान घेता नाल्यार पांगरोवपाक घेता ही आनी अशें करून माथ्या वयल्यान घेता आनी हापूण हांसता मागीर. सो इतलें सगळें आसा म्हळ्यार तेंच जाय ताका. ते बॉक्स काडटलें. आवय आयज बाबा खेळणी घेता तुमकां दाखोवपाक दिसता. सो फॅन फास्ट चालू आसा. मे बी तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो. आतां हांगासर म्हाजें किचनांतलें जालें काम सगळें दाखयता तुमकां. जस्ट न्ही किचन क्लीन करपाचो उरला. क्लीन हेकाच लागून करूना की म्हाजें आजून उरलां करपाचें ताका लागून. सो हें हांगासर रायस केला हेका. हें हांगासर हें केलां चिकन शाकोती. सो तुमी आतां म्हणटली कितें इतलें व्हडल्या तोपान इतलें भरपूर केलां काय म्हणून. केदो व्हडलो तोप पळय शिताचो तोप केदो आनी हो पळय. बट ना अर्दो सुद्दां जावुना हो पळय हांगासर. सो मस्त अशी चिकन शागोती केल्या आनी वास तुमकां सांगता इतलो मस्त सुटला जाणा. आनी खूब तेंपान अशें करून केलें म्हणटकीर मातशें एक वेगळीच हें आसताली. एक्स्ट्राच टेस्ट जो आसा पळय तो येता. आनी हें हांगासर चिकन जें आसा पळय न्ही तें हांवें मॅरिनेट करून दवरलां. आतां ती तें फ्राय करतलें हांव बटर घालून. बटर आनी गार्लीक घालून. सो दाखयता मागीर तुमकां फ्राय केलें की. आनी हें पळयात खंय पावलें तें रुमांतल्यान. हो शावर घेवपाक गेला. हेका न्हाणयलें हेका रेडी केलें आनी तो गेलो शावर घेवपाक. आनी हें न्ही हांगासर न्ही आमचे बाथरुमाच्या दारार डोरमॅट आसा. त्या डोरमॅटार न्ही आमकां अशें करून कितें कितें घालपाक पडटा. शी रे बाबा कितें कितें घालपाक पडटा. नाजाल्यार न्ही तें डोरमॅट जें आसा मागीर तें आपूण घेता आनी बसता आनी तोंडां बिणां घालता. ताका लागून अशें करून वयल्यान पाडेले टी शर्ट बीन कितें आसता पळय पोन्ने कपडे ते आमी अशें करून ओडून दवरितात. कितें करतली ऑप्शनूच ना. थंयचे काडले जाल्यार उदक सगळें भायर येता तेंच निसरता मागीर. आतां तें किचनान पळय हांगा बॅडरुमांतलें खंय पावलें आतां तें किचनान वता तेजी गाडी आनी तें पळय थंय हांगासर उदक म्हाका बेजार करता म्हणून हांवें हो हांगासर गायणो दिल्लो ताका. तो मातसो घेवन बसता ते एक 10 मिनटां. यो तुजीच कंप्लेन सांगता यो. हांसता न्ही कितें कंप्लेन तुजी सगळ्यांक सांगता तूं कितली मस्ती करता तें. यो ताते येयना आतां ताते येयना सो ता कर मागीर उठोन मम करपा जाय. आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां न्ही तें म्हाका म्हणून कितें सांगता आतां. हय हय पांडू आमचो लवणलो न्ही रे. सो भायर पावस जो आसा पळय न्हू पळयात मातसो थांबला. हें उजवाड असो जाला वत येवना. कपडे मातशे सुकपाक लागून भायरचे बी कपडे खूब जाता न्ही आतां ताका लागून. आनी म्हाजी हालत पळय हांवें आजून शावर बी कांय घेवना. केस बीस सगळे. सो चिकन जें आसा पळय तें फ्राय करपाक घालता आनी मागीर हांव न्हांवपाक वतलें. मागीर चिकन बी फ्राय करून मागीर जेवतलीं आमी. पळयता हें ते दोन न्हिदता जाल्यार नाल्यार तो न्हांवून येतलो आनी मागीर ताजे फुडें दवरिता हेका. ओके सो चलो वता भितर आनी मेळटा तुमकां. मागीर डेली जेवपाकूच लेट जाता आमकां ताका लागून. चलो चलो रुमान चलो. चल ताता करता मरे न्हिदया न्हिदयता हेका. सो म्हाजें म्हणसर चिकन फ्राय रेडी. पळोवपाक शकता तुमी हांगासर. जस्ट न्ही घातला तेन्ना न्ही भरपूर अशी ग्रेवी बी आशिल्ली. म्हळ्यार मॅरिनेशन जें केल्लें पळय ना तें सगळें न्ही हेकाच एब्जॉर्ब अशें करून घेतलां. वेस्ट करुना. शिजपाक घातलें सगळें हाचेच वांगडा आनी तें आतां सगळें ड्राय जावन येयलां. हें तुमी पळोवपाक शकता. सो जालें भायर बी न्हिदलां. कशेंच न्हिदना जालें म्हणजे हो न्हांवन येतकीर हांवें मातशें न्हिदयलें ताका. आतां हेका वाडून घेता. भूक लागली आसा ताका सो वाडून घेता आनी म्हळ्यार हेका वाडून दिता. घेयना वाडून दिता. सॅलड इलो कट करता आनी दिता हेका. ओके आनी बंद करता. भायर न्हिदलें की ना मातशें टायमान बरें जाता. आतां भूक लागली खंय ताका न्ही रे. सो मान हांगासर मँगो बर्फी दिल्ली चीज खाली. म्हाका बी भूक लागली. जेवया मरे. टायम जालो 1:30 जावन गेलें. तुका वाडून दिता ना न्हांवपा वयता मागीर ना मागीर जेवन न्हांवपा बेजार येता. ओके सो चलो हेका वाडून दिता चिकन शाकोती आनी चिकन फ्राय. आयज मस्त जातालें चिकन फ्राय. पळय दाखयता ज्युसी सारकें. वास येता म्हागेलें नाक बी आजून हें जालें ना. आजून तितलें वास बी येयना.
सो बाय उठचे पयलीं हाका वाडून दिता आनी हांव शावर घेवन येता आनी मागीर जेवता पळयता तेतून बाय उठटलें हांव शावर घेवन येता म्हणल्यार मागीर ताका बरोवपाक मेळटलें न्ही ताका लागून ओके सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासर सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय आतां तुमी म्हणटली शागोती हें बी सांगनाका म्हणून रिव्यू बी तर ना रेसिपी काय तुमच्या वांगडा शेअर केली ना जेन्ना लास्ट टायम शेअर केल्ली पळय तेन्ना रिव्यू बी दिल्लो तुमकां न्ही ताका लागून आतां न्ही शेअर करिना ओके पावस बी थांबला मातशें वत येतालें बी पळयता सो भायर उजवाड असो जाला कपडे सुकोवपाक ओके सो चलो मेळया फाल्यां बाय म्हणटा रे ओके बाय बाय